फाटले फावट विधानसभेत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी मिड डे मिला विशीं प्रश्न काडिल्लो। सरकारा कडेन खासगी चार्टर विमानां करून भारतभर भोंवपाक पयसो आसा, मात भुरग्यांच्या अन्ना खातीर सरकारा कडेन पयशे ना। शिक्षण खातें दिसान दीस घसरत चल्लां। शिक्षण खात्याच्या संचालका कडेन मागतात आनी हातूंत लक्ष घालचें। जायना तर राजिनामो दिवन घरा वयचो म्हूण दुर्गदास कामत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अत्यंत एक खंताची गोष्ट आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय फाटल्या विधानसभेन मिड डे मील स्किमाचेर जेन्ना एप्रोप्रिएशन बील आशिल्लें ताचेर उलयल्लो, पूण आजून ह्या सरकाराक जाग येना। म्हणजे सरकारा कडेन पयशे आसा प्रायवेट चार्टर विमानां करून इंडियाभर भोंवपाक, पूण जे मिड डे मील स्कीम सप्लाय करतात हांचे 3 कोटी वयर एप्रॉक्सिमेटली 3,75,00,000 इतले अमावंट पेंडींग आसा। म्हणजे भुरग्यांक जे अन्न दितात, भुरग्यांक जी महिला अन्न दितात, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, भुरग्यांच्या अन्ना खातीर सरकारा कडेन पयशे ना। इव्हेंट्स करपाक पयशे आसा, चार्टर विमानां घेवन वचपाक पयशे आसा, इंडियाभर भोंवपाक हांचे कडेन पयशे आसा, पूण भुरग्यांच्या अन्ना कडेन ह्या सरकाराक पयशे ना। आमी टायम एंड अगेन सांगत आसात की एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे। भुरग्यांक युनिफॉर्मां दिनात, नोटबुकां दिनात, अन्नाचे पयशे दिना आतां। म्हणजे कितें चल्लां हे सरकाराचे। विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान प्रश्नूय घाल्लो, इतले सुद्दां जावन सरकाराक जाग येना। म्हणजे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जी महिला सरकार जे भुरग्यां खातीर अन्न प्रोवायड करतात हांच्या खातीर तुमकां पयशे ना। भुरग्यां खातीर भुरग्यांचें जेवण दिवपाक सरकाराक पयशे ना। कोट्यान रुपया इव्हेंट तर मोडटा मरे तुमी। सो मागता एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन, बाबा पांय पडटा तुका, जायना गेट आउट, रिजायन एंड गो होम। यू आर डिग्रेडिंग द डिपार्टमेंट, or else you tell that chief minister is not listening to you. एज्युकेशन डिपार्टमेंट दिसान दीस घसरत आहा आनी अत्यंत दुख्खाची गोष्ट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेर ओगी रावचो ना। आमी आज चीफ सेक्रेटरीक हाजेर पत्र बरयतले, कारण फाटल्या फावटी युनिफॉर्माचेर आमी चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतकच मूव जाले, पूण ते अजुनूय काय जायना। मागीर लास्टाक सर्कुलर काडलो की पयशे डिपॉझीट करचे म्हणून। पूण हे सरकार इतले हे जाला, काळीज नाशिल्लें जाला की भुरग्यांच्या जेवणा खातीर हे सरकारा कडेन पयशे ना।